हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदांकाळचो देव आसा, तो सोबीतकायेचो देव आसा, तो सदांकाळ रात चलयता, तो सोबीतकायेन रात चलयता. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आम्ही देवाक दिन वासुया. ओरिही नमा शखात्र मासे खेत्र लांदे. ओ ग्लोरिया महिमा स्तुती आराधना वाखाणी जीवित दितला देवा. ओब्रो सेहेंत्र मासे खेत्र लांदे. अब्बा रहांतो रोत्र मासी खारा बराबरवा. ग्लोरिया ग्लोरिया महिमा महिमा आराधना आराधना वाखाणी स्तुती गौरव रोसींत्र मासे खेत्र लांदे. हालेलुया. जो 15 स्वर आणि 16 ओळ आमकां सांगता, तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यान आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यान की तुमी वेचे आनी फळां तोखतात तसलीं फळां तुमी दिवची. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितले तो तुमकां दितलो. आनी 17 ओळ आमकां सांगता, ही म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकाचो मोग करात. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, जुवाचो 15 स्वर आमकां देवाचें उतर कितें शिकयता. जेजू क्रिस्त खूद म्हणटा की तुमी म्हाका विचून काडूंक नात. तर सदांच मतीन दवरात, आमी देवाक विचून काडूंक ना, तर देवान आमकां विचून काडल्यात. आनी जायते फावटी आमकां प्रश्न आसा की आमकां देवान कित्याक विचून काडल्यात. ताचें आन्सर आसा की आमकां देवान नेमल्यान, आमकां एक जबाबदारी दिल्या. आनी ती जबाबदारी कितें? तुमी वेचे आनी फळां तकतात तसलीं फळां तुमी दिवची. कसलीं फळां मोगाच्या भाव भयणांनो? कसलीं फळां आमकां जेजू क्रिस्त दिवंक सांगता? तकतात तसलीं फळां. फळां म्हटल्यार मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां सांगता, तुमच्या जिवितान तुमी जे कितें देवाचे गूण घेतल्यात, तुमी जो कितें देवाचो स्वभाव घेतल्यात आनी त्या स्वभावा वरवीं तुमी ह्या संवसारान वचून तुमी ती फळां दुसऱ्यांक दिवंक. आयज तुमचे वरवीं मोगाच्या भाव भयणांनो, तुमच्या जिविता वरवीं जायतीं जाणां बदलतात. कित्याक ती तुमकां पळयनात, पूण तुमचे भितर आसात ते देवाक ती पळयतात. आनी हेच ते देवान आमकां दिलेलें काम. आनी फुडें देव म्हणटा, अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितले तो तुमकां दितलो. वय मोगाच्या भाव, जितले तुमी बापा कडेन जेजूच्या नांवान मागतात तितले तुमकां मेळटा, तितले तुमकां तो दिता. हालेलुया. त्या देवाक ह्या वेळार वाखाणुया, ताची स्तुती करुया. चाचणी जिविताच्या सुखा सोमिया तुवें म्हाका रोचलाय. ओवी संस्काराची कुरपेन क्रिस्ती जिवीत म्हाका दिलाय. अमर जिवीत हांवें जोडच्या, सोमिया तूं उलो दिताय. स्वर्गी जाणवायेच्या उतरां जिविता वाडटा कोयताय. अमर तुझे दैवीक उतर जिने पळयनार दिता. मोगा स्पिरितान जियोन दोयऱ्यान बोरताय सदांकाळ. अमर तुझे दैवीक उतर जिने पळयनार दिता.
Moga spiritanci doirian bortai sodaka mukurja adi sumya tuve dilai sondes tujo jiyoja adesh bore amka dilai govi sobeja tuven tuka orpilai jiong sorwania mogan sumya tu ashetai omor tuje devi kutor jine poinar dita spiritanci doirian bortai sodakai omor tuje devi kutor jine poinar ditadai moga spiritanci doirian bortai sodakai doirian bortai sodakai doirian bortai sodakai ora bashindara masari ala limahandala beshara delele beshari ala. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक आर्ग, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदाकाळचो देव आसा. तो सदाकाळचो देव आसा. आमेन. अशें देवाचें उतर घेवया. Matthew chapter 24 verse 23, 24 and 25. पळयात कितें म्हणटा. माथेवाचें 24 23, 24 आनी 25. आतां हय अशा भाशेन जेजू क्रिस्तांत आनी ही खाशा जेजू क्रिस्तान बरयलेली आसा. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्तान बरयला. जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा पळयात क्रिस्त हांगा आसा वा क्रिस्त थंय आसा म्हूण कोणूय तुमकां सांगीत जाल्यार तुमी तें सत मानूं नाकात. आतां एकेरीच भाशेन आपल्या शिसांका तो सांगतना अशे भाशेन सांगता पळयात तुमकां कोण सांगात क्रिस्त थंय आसा तुमकां कोण सांगात क्रिस्त थंय आसा तर पयली वस म्हटल्यार जेजू क्रिस्त म्हणटा तर तुमी सत मानूं नाकात. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार क्रिस्त हांगा आसा क्रिस्त थंय आसा अशें जर तुमकां कोण सांगता जाल्यार तुमी तें कितें करात सत मानी नाकात. प्रेज द लॉर्ड. 24 लायन. कित्याक फटकिरे क्रिस्त आनी फटकिरे भाकणार उपरासलेले आनी जाता जाल्यारूय वेचून काडलेल्यांक पर्यंत फटोवंक पुरो तसलो व्हडल्यो खुणां आनी अचर्या करून दाखयतले. आमेन. पळयात थंय कितें म्हणटा फटकिरे क्रिस्त. आतां पळयात एक सोबीत थंय उदाहरण जेजू क्रिस्त दिता. जेजू क्रिस्त ह्यो क्रिस्त आसलो. हांवें आनी क्रिस्त आसतना फटकिरे क्रिस्ता विशीं हांव सांगता. हांवें प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार तो क्रिस्त आसलो तशें क्रिस्त फटकिरो क्रिस्त आनी तेचे विशीं हांगा जेजू क्रिस्त उलयता. कितें म्हणटा कित्याक फटकिरे क्रिस्त आनी फटकिरे भाकणार उपरासलेले आसात. हांवें फटकिरे क्रिस्तूय आसात आनी फटकिरे भाकणारूय आसात.
फटकिरे क्रिस्तांक लागून अजापाय जातात, फटकिरे क्रिस्तांक लागून मिरिकल्सूय जातात. प्रेज द लॉर्ड. पूण ते फटकिरे आसात. देवाचें उतर कितें म्हणटात पळय फुडें, आनी जाता जाल्यार वेचून काडलेल्यांक पर्यान फटोवंक पुरो तसलो व्हडल्यो खुणां आनी अचर्या करून दाखयतले. आतां तिसरी पावट जेजू क्रिस्त म्हणटा, वेचून काडलेल्यांक म्हटल्यार जी कोण चुजन आसा, जेका देवान चूज केला, जेका देवान संपूर्णकायेन चूज केला, ती ह्यो देव आसा, हेंकां संपूर्णकायेन चूज केला. पळयात कितें म्हणटा, कित्याक वेचून काडलेल्यांक म्हटल्यार जेंकां चूज केलेल्यांक फटोवंक पुरो तसल्यो व्हडल्यो खुणां आनी अचर्या करून दाखयतले. अचर्या व्हडल्यो खुणां कोणाक करून दाखयलेले, जे चुजन आसात, जे चूज आसात, जे देवाची सेवा करतात, जे देवाच्या नांवान वावर करतात, तांकां पासून फटोवंक ख्रीस उद्भावतले म्हूण देवाचें उतर सांगता. आमेन. त्या पासून फसतले. प्रेज द लॉर्ड. पळयात हें कितें म्हणटा, हें सांगता फटकिरेपणाची. जेजूच्या टायमांकूय फटकिरे क्रिस आसले आनी ह्या टायमारूय फटकिरे क्रिस आसात आनी फुडें पासून फटकिरे क्रिस उपजावतले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी सेम देवाचें उतर म्हणटा कितें, ते फटयतात केन्ना, ज्या वेळार ते मिरिकल्स दाखयतात, जे आनी कितें करतात, आनी कितें दाखयतात, त्या वेळार फुडचीं मनशां फटोवन वयतात. कित्याक जाणा, कारण ते फटयण्या भाशेनूच आसात. प्रेज द लॉर्ड. ते फटयतात. तो वेगवेगळे मिरिकल्स दाखयतात, कोण तरी हील जाल्यार म्हणून दाखयतात, कोण तरी आनी कितें जाल्यार म्हणून सांगतात. पळय देवाच्या नांवान कितें म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. ते फटकिरे क्रिस आनी फटकिरे भाकणार उपरासलेले आसात आनी वेचून काडलेल्यांक पर्यंत ते फटोवंक पुरो तसल्यो व्हडल्यो खुणां आनी अचर्या करून दाखयतले. प्रेज द लॉर्ड. सो ते दाखयतले आमी प्रवादी आसात तें, आनी व्हडल्यो खुणां आनी अजापां करून दाखयतले. 25 लायन. चत्राय धरात म्हणटा. हांव तर आदींच तुमकां हें सांगून दवरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू क्रिस्तान क्लियर म्हणटा कितें तर हांव तुमकां आदींच सांगता, तुमकां जायते जाण खोटे प्रवादी येतले, खोटे शीस येतले, जे तुमकां फसयतले. हें तर हांव तुमकां आदींच सांगता. कित्याक ते प्रवादी येवन तुमचे विशयी ते संपूर्णकायेन तुमकां फटयतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय देवाचें उतर ज्या वेळार सांगता त्या वेळार ते सत सांगता. सदांच लक्षांत घेयात, ज्या वेळार देवाचें उतर आमी आयकता तें सत जावन आसा. आनी हूंय तर डायरेक्ट देवाचें उतर म्हणटा कितें जाणा, कितें तर वेचून काडलेल्यांक पर्यान तांकां फटोवंक व्हडल्यो अचर्या आनी खुणां करून दाखय. म्हटल्यार जी कोण वेचून काडलेली, जी कोण देवाची आसात, जी कोण देवाक सजमतात न्हू, जी कोण देवा सांगाताक आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वेचून काडलेल्यांक फटोवंक पुरो तसल्यो व्हडल्यो खुणां आनी अचर्या करून दाखयतले. प्रेज द लॉर्ड. तांकां फसयतले. म्हटल्यार सगळें पळोवंक गेल्यार देवाचें उतर सांगता कितें तर लास्ट दिसान फसवणें जातलें. प्रेज द लॉर्ड. फसवणें जातलें. 25 लायन. चत्राय धरात. हांवें तर तुमकां आदींच हें सांगून दिलां. कितें म्हणटा, चत्राय धरात. आनी हांवें तें तुमकां पयलेंच आदींच एडवान्स मदीं तुमकां सांगलां. कित्याक ह्यो वस्तू घडोवच्यो आसात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात देवाचें उतर क्लियर म्हणटा. पळयात क्रिस हांगा आसा, थंय आसा म्हणून जर कोण तुमकां सांगात जाल्यार तेचेर विश्वास ठेयनाकात, तेचेर सत मानू नाकात. प्रेज द लॉर्ड. सत मारू नाकात. हालेलुया. तेचेर सत मारू नाकात. पळयात देवाचें उतर क्लियर सांगता कोणाचेर आमी सत मानूंक जाय आनी खंयच्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलोंक जाय. खंयच्या देवाच्या उतरा प्रमाणे. हालेलुया. खंयच्या देवाच्या आमचें जिवीतूच देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय. उतरा प्रमाणे. म्हणून देवाचें उतर म्हणटा
खुणा आनी अचर्या करून ते दाखयतले. तुमच्या फुड्यान मिरिकल जातले, हिलींग जातली, पूण तितून साशणीक जिवीत ना. तितून साशणीक जिवीत पळयात. आज जे आमी पयल्या मॅथ्यू चॅप्टर 24:23 तेन्ना पळयात क्रिस्त हांगा आसा वा थंय आसा असो जो कोण मनीस म्हणात. प्रेज द लॉर्ड. तो एक फटकिरो जावन आसा. तो फटकिरो, ते फटकिरो, हालेलुया, सजवन घेत तो फटकिरो. सो आमकां सदां काळ हुशार रावंक जाय. कित्याक जायते जाण फुडाराक प्रवादी येवचे आसात आनी जायते जाण ते फसयतले. आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय. आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे रावंक जाय. हालेलुया. देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक यू जिजस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या तुज्या उतरां पासून तुजी उतरां आशिशीत आसात. तुजी उतरां अभिशेक आसात. जी आयकतात ती अभिशेक पावता. जी आयकतात ती सोडवून जोडटात सदां सदां का. आमेन. गॉड ब्लेस.